मडगांवां मुंगल वाठारांतल्या संजय घोडेच्या घराक शेनवारा सकाळी उजो लागलो। उजार घरांतलो एक रूम जळून गोबोर जालो। भांगरा सयत लाखभराच्या सामानाचें लुकसाण जालां। उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसूंये अशें घरचो मालक सांगता। मडगांव मुंगलच्या संजय घोडे आनी ताची घरकान्न कामाक गेल्या उपरांत तांच्या घराक उजो लागलो। उज्यांत एक रूम जळून काबार जालो। उजो पालोवपी दळान उजो आटापा हाडलो। मात लाखाभराचें लुकसाण जाल्ल्याचें घराचो मालक म्हणटा। हे पयलीं घरांत शॉर्ट सर्कीट जाल्लें, पूण तेन्ना घरांत आपूण आशिल्लो आनी ताका लागून उजो तेन्नाच्या तेन्ना पालयल्लो अशें संजय घोडेन सांगलें। हांव सकाळीं डेली पळय कामां वता पळय ते भशेन सदां आजी बी हांव तसोच गेलो बंद करून, पूण मागीर थोड्या वेळान म्हाका फोन आयलो की घरा उजो लागलो। हाजे फाटी लायट शॉर्ट जावन अशें जाल्लें, तरी पूण तें तितलें हें जावन आमी आशिल्लीं घरांत। पूण आतां हें नाशिल्ले कडेन जालें म्हळ्यार म्हाका कांय चान्स ना कितें लायट शॉर्ट जावन चड करून लायट शॉर्ट सर्कीट आनी तातूंत भांगर बी हाडटा बायलेनी तें बी थोडें अंदाज कितलें नुकसान जालां आसतलें तुका लाखभर वयर आसतलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। पणजी आनी गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी घरफोडयो आनी चोरयो करपी एकल्याक पणजे पुलिसांनी धरला। आरोपी 17 नांवां बदलता। पुलिसांनी ताचे कडल्यान 51 लाखाचें सामान जप्त केलां। 9 लॅपटॉप, टीव्ही, मोबायल फोन, वेब कॅमेरा, प्रिंटर धरून 20 लाखांचें इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाडी आनी मोटारसायकली ताचे कडल्यान जप्त केल्यात। घरफोडयेक लागपी सामानूय ताचे कडेन मेळ्ळां। Some of the incidents wherein housebreaking was taking place, and from electronic shop, laptops and computers like equipments were stolen. There were 2-3 similar cases, and at one side we found a footage. Footage was not that clear, but we could see a person moving with a particular dress, and subsequently we found one more footage with a bike. So bullet bike, which is apparently a fake registration number, but he was roaming with the bike. So almost for last 8 days, my policemen, right from the time of PI Rajan Prabhu Desai, there were some cases, and the same information we were developing. Ultimately they succeeded, and they laid a trap. He claims to be known in a different name. Now during the course of information, we got only identity as Urban Cardoz. But now on his arrest, he says he is also known as Agnello, Eggy, Frankie, then Ganesh. So many names are there. Still we have doubt of his actual name and the place. गोंयचो बायलां आयोग सारकें काम करिना। कागाळ करून सुद्धा आयोग कांयच लक्ष दिना। वेल्यान कागाळ करतल्याकूच पिट्टात म्हूण फोंडेच्या नयन देसायान बायलां आयोगाचेर आरोप केल्यात। घोव पिट्टा म्हणून नयन देसायान बायलां आयोगा कडेन कागाळ केल्ली। बायलां आयोगान खंय तिकाच पिडपाक सुरवात केली। एक्टिव्हिस्ट म्हणटात बीजेपीन आपल्याच कार्यकर्त्यांक आयोगाचेर नेबिल्ल्यान खंय असल्यो गजाली घडटात। आयोग म्हणटा आरोप बरोबर न्ही। फोंडेच्या नयना देसायान घोव पिट्टा म्हूण बायलां आयोगा कडेन कागाळ केल्ली। तिका न्याय दिवचो सोडून आयोगान खंय तिकाच पिडपाक सुरवात केली। जेव्हा मी त्यांच्याशी 4-5 वेळा सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, सर पण त्यांना माझ्यातर्फे भेटायला गेलेले, त्यांच्याशी बोलले, पण त्यांनी कुठलाही रिस्पॉन्स दिला नाही। आणि विद्याशेठ तानावडे, डॉला रॉड्रिक्स, त्यानंतर नीना नाईक, या सगळ्या 7 जणींनी माझ्यावर एवढा प्रेशराईज केलं मला। बीजेपी सरकारान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक बायलां आयोगाचेर बसयल्ल्यान खंय असल्यो गजाली घडटात म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजन घाटे उलयलो। हे घेतलेले आहे, सॉंग घेतलेले आहे, आणि अशा बायकांना तुम्ही ठेवू नका। सरकारांना पण ठासून मी सांगतो की तुम्ही फक्त तुमच्या बीजेपी किंवा कार्यकर्त्यांना तिथं बसवू नका, एक सोशल वर्करला बसवा। कारण सोशल वर्कर जो असतो तो समाजाचा एक कणा असतो। उगाच तिथं फक्त बटाटवडे आणि समोसा खायला तिथं बसवू नका। बायलां आयोग म्हणटा आरोप बरोबर न्ही। आणि ताणें अशें एलिगेशन केलां शमीम वो आमचे कोण ते नयन देसायान की आमी ताका एंटरटेन करना, पूण ते 4-5 वेळा आमच्या कमिशना प्रत्येक मेंबरान ताजें आयकून घेतलां, बरे भशेन आयकून घेतलां की आनी तरी आसतना म्हणटा आमी ताका कांयच सपोर्ट करूना।
ताका आमी सपोर्ट करतले आसली ह्यान फुडें पूण वन्स मॅटर इज इन द कोर्ट वी कांट डू एनीथींग टील द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इतलें म्हाजें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.